नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणाकडे झूज बंदी करपाचो प्रस्ताव इस्रायलान मान्य केला. तेहरानाचो अणुकेंद्रीय आनी बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्राचो धोको पयस करपाचें ध्येय साध्य जाल्या उपरांत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहूच्या कार्यालयान हें निवेदन जारी केलां. तशेंच इराणी अणुकेंद्रीय धोको ना करपाक अमेरिकेचो आधार मेळिल्ल्यान इस्रायलान अमेरिकेचे उपकार मानल्यात. युद्धविरामाचे खंयचेच उल्लंघन जाल्यार इस्रायल पुराय तांकीन तांकां जाप दितले अशें नेतन्याहू हांणी सांगलां. हाचे पयलीं आयज सकाळीं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी इस्रायल आनी इराण हांचे मदीं युद्धविराम सुरू जाला अशें सांगून दोनूय देशांनी तांचें उल्लंघन करचें न्हय अशें स्पश्ट केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्री नारायण गुरू आनी महात्मा गांधी हांच्या मदीं जाल्ल्या इतिहासीक संवादाच्या शताब्दी सुवाळ्याचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार तांणी उपस्थित आशिल्ल्या जनसभेक संबोधीत केलें. हो संवाद 18 मार्च 1925 महात्मा गांधी हांच्या यात्रे दरम्यान शिवगिरी मठांत जाल्लो. सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर हो संवाद केंद्रीत आशिल्लो. श्री नारायण गुरू हांचे सशक्त भारताचे सपन आशिल्ले, ताका लागून आमकां सामाजीक आर्थीक दृश्ट्या मुखार सरत रावचें पडटलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे. भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है. आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है. भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है. हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है. ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है. हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है. फातोड्या मतदारसंघात आपल्या कार्यकाळात पुराय जाल्ले प्रकल्प दाखोवचे सोडून भाजपा अध्यक्षा विरोधात विधान करप चुकीचे आसा आनी तांचो भारतीय जनता पक्ष निषेध करता अशें पक्षाचे म्हणयारे कृष्णालाजी साळकार हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. ह्या वेळार भाजपाचे सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळकार, सर्वानंद भगत तशेंच जिल्लो पंचायत सदस्य गिरीश उस्केकर हजर आशिल्ले. तांकां तुमी सॅम्पल आमदार म्हणटात नाजाल्यार नो वन म्हणटात तेन्ना म्हाका दिसता हो इन्सल्ट, हो स्वाभिमानी फातोर्डेकारांचो इन्सल्ट आसा. आनी प्रत्येक गोष्ट जी आज आमी पळयतात, आज फातोर्ड्या मदीं पसून वरूच मेळावो जालो आनी 1300 ते 1400 लोक ते मेळाव्याक आशिल्ले. हे दाखोवन दिता की आज आमचो राष्ट्रीय म्हणजे अध्यक्ष तितलोच पॉप्युलर आसा जेन्ना तो लास्ट टायम आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता उलट ताच्याकून चड पॉप्युलर जाल्लो आसा. आणि ताजे बद्दल आज प्रत्येक कार्यकर्त्याक आज आमच्या अध्यक्षाचो अभिमान आसा. तांचे काम करपाची स्टायल, तांणी हाडिल्ली एक कार्यकर्त्या मदीं डिसिप्लीन एक म्हाका दिसता खूब आमकां बरें दिसता. आनी फुडल्या काळार जेन्ना आमी इलेक्शन्साक वतले तेन्ना निश्चितच ह्या अध्यक्षाच्या अंडर, रामूभाईच्या अंडर आमी 27 ते 27 जातले. 27 आनी 27 जे आमचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटात त्या कामात आम्ही लागिल्ले आसा. आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमची सगळी टीम हे सगळ्या कार्यक्रमांक लागिल्ली आसा आणि निश्चितच 27 आणि 27च जातले. MES वसंत जोशी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय जुवारीनगर हांणी गोंय सरकाराच्या नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यांकन संचालनालयाच्या जोड पालवान विकसित गोंय 2047चेर आधारित एक प्रभावी कार्यशाळा तशेंच एक चर्चा सत्र आयोजित केल्लें. ह्या वेळीचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांक गोंयच्या विकासात्मक दृष्टिकोनात गुंतवप तशेंच 2037 मेरेन सुसंगत विकसीत गोंयचें सपन पुराय करपा खातीर म्हायती एकठांय करप आशिल्लें. ह्या कार्यावळीक कॉर्पोरेट चाणक्य ग्रुपाचे संचालक
राजकुमार अग्रवाल, नियोजन सांख्यिकी आणि मूल्यांकन खात्याचे संचालक विजय सक्सेना, एमईएस सोसायटीचे कोषाध्यक्ष ललिता जोशी आणि एमईएस महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर मनस्वी कामत आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे विजय सक्सेना हांणी भौतीक, आर्थीक, सामाजीक, पर्यावरणीय आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधांचेर खोलायेन चर्चा केली. Palliative care policy. As far as infrastructure is concerned, Goa infrastructure is undergoing significant development with a focus on enhancing connectivity and tourism. You all know key projects include the new Mopa Airport, Atal Setu, Johari Bridge, Polvaram elevated projects, etc. A tremendous boost has been seen in the tourism sector, transport and industry sector due to recent developments in the infrastructure sector, especially during the last 6 years. In the field of education, government has been trying its best to set up smart classrooms, advanced digital infrastructure, STEM labs. In the tourism sector, which contributes around 16.43% of Goa's GSDP, it employs about 35% of Goa's population. महाविद्यालयाचे प्राचार्य मनस्वी कामत हांणी महाविद्यालयाच्या कामगिरी विशींचो नियाळ समेस्तांक दिलो. Keep on saying that we don't know what's happening, our views are not taken into consideration. So I was very happy to learn that actually the suggestions and opinions of all you young boys and girls sitting there is actually been sought by the government. So you have this great opportunity of thinking, of making your dreams a reality. So think, I would like our boys and girls to think and send some valuable suggestions so that you can proudly say that okay, I was a part of this Viksit Goa. पारंपारीक बँड आणि डीजेच्या तालार आयज क्रिस्तांव भाव भयणांनी सांजाव परब व्हडा उमेदीन मनयली. सांत जॉन बाप्तिस्त हांचो आयज जल्मदीस सांजाव म्हूण मनयतात. गांवगिऱ्या वाठारांनी बांयंत उडी मारप जाल्यार शारांनी कृत्रीम तळे तयार करून तातूंत उडी मारून ही परब मनयतात. माथ्यार फुलांचे कोपेल, गळ्यान फुलांच्यो माळो आणि घुमट तशेंच हातांत माळाचे पेडे आणि हेर वाद्यां घेवन नाचत गायत लोक होडक्यांनी भोंवतात. सैमाक जपपाचो संदेश सांजावा वरवीं दितात. ह्या दिसा मावड्याक येवपी जांवयाच्यो व्हडा उमेदीन आदार सन्मान जाता हे ह्या सणाचें खाशेलपण आसा. गोंय एक पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान हांगा येवपी पर्यटन लेगीत गोंयच्या सणा परबांनी वांटेकार जातात. San Juan festival, he is actually Saint John the Baptist. He was born to his old parents. And father was 90 years old and mother was some 75 years old. It was a miracle because it was said that God will give them a child. He was the first cousin to Jesus from his mother's side. John the Baptist was beheaded by King Harold because he would preach and preach and preach the good word of God, which King Harold did not like. John the Baptist, who is known in Goa as San Juan, this is a festival which is being celebrated right from Portuguese time. In the villages, people used to jump in their wells after a few drinks of kaju and urak. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फिडेस चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो.
इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.